आमची प्रत्येकाची जबाबदारी असा आमच्या खबर असा ह्या सगळ्यांचे आमकां सहकार्य मेळटले आणि ते सहकार्य बरोबर घेऊनच आमकां आमी ज्या ज्या टायमार आमकां हेंचे बरोबर आमी मेळटा तेन्ना खुबशे गोश्टी आमकां कळटात की आमी कितले फाटी आसा आनी ते जर फुडें घेवन वयतलो जाल्यार आमकां तळागाळात वचून काम करपाची गरज आसा. केवळ शब्दांनी काम जावचें ना तर प्रत्येक घरा वचपाची गरज आसा आनी आतां इलेक्शन येवच्या पयलीं आमकां खूप टायम आसा की आमी प्रत्येक घरात वचपाक शकता. तुम्ही जे माहिती दिवन व्यक्तीची तिकीट मागितल्या जाल्यार म्हाका मेळना ना खंय तरी म्हाका तेचो अन्याय जालो ना की इंडिपेंडंट वयचो आनी व्यक्ती जोडून घेवन दाखोवचो असो म्हाका दिसता. ती गोश्ट शक्य जाली तरी सगळ्यांनी म्हाका निवडून दिला आनी आमच्या मतदारसंघाचो विकासय करून दाखयलो. जसो वरचे पंचायत सरपंच जावन जसो घराडी विकास केलो, रस्ते ग्राउंड पाणी लायट सगळे सोयी करून दिले. तशेंच जिल्हा पंचायतीन जे जे स्किमी आसता ते पयलीं कोणी पावोवंक नासले. जेन्ना विकासाचो घोडो लायलो त्या टायमार आमच्या लोकांक दिसलें की बाबा जिल्हा पंचायतीन ही स्किमी आसा अशी कामां जाता. म्हाकाच प्रश्न विचारी तो विकास कसो आसता तो जिल्हा पंचायतीन करून दाखयला. सगळ्यांक दिवंक बरें करून म्हणटा कारण जे आतां हे म्हाज्या बरोबर साथ दिवपाक येयल्ले आसा वोटर्स सगळीं जी कामां केल्ली आसा त्याच्या बशेन येयल्ले आसा आनी आयज म्हाका दिसता की एक पण तरी पंच विधानसभेक आमदार जावंक शकता. तर म्हाका दिसता की मी पंच जालां सरपंच जालां झेडपी जालां मी कित्याक आमदार जावचो ही अपेक्षा धरून प्रवेश केला. फाल्यां पक्षान तिकीट दिवची कोणाक दिवची ती ठरोवन ताचो विचार करचो आनी पक्षान येयल्याचं कारण ह्या पक्षान आमी नवीन न्हू आनी खंयचो दुसरो झेंडो घेवना आनी घेवचो दिसना. तर पक्ष दृश्टीने तो आमच्या मतदारांनी विचार करता कारण आयज माझे फुड्यान बसल्या ते सगळे माझो विकास केल्लो थंय दाखोवन दिला. थोडे आमदार उबे रावन म्हणटा हे रिजनल प्लॅना प्रमाणे आसा म्हणून मातशें पडनाका. हे रिजनल प्लॅन तो प्रपोजल म्हूण तुगे एक्विजिशन करना आनी तुमकां कॉम्पन्सेशन दिना कोणाक रायट ना तुगे उणोट दुरीक मोडपाक उगडास तो ते तुमच्यान आडोवपा जाता तांकां आनी आमकां रोखडे कोडयात कोणू येयले जाल्यार कित्याक तुजे म्हजे मोगान करनात ते भायले लोकांक तांकां रस्तो रूंद दिवपाक डेव्हलपमेंट करपाक तुमगे आनी आमगे घर मोडून दितले तांकां. मातशें हांव एक तुमकां वॉर्निंग दिता कित्याक तुमकां दिसता तुमी पयस आहा कोर्ट पयस आहा हायकोर्ट पयस आहा आमी स्वता आसतले तुमचे वांगडा आनी देखून एक परत याद करता रिजनल प्लॅनाचे 10 मीटर रस्तो आहा पण रस्तो थिंगा फक्त 3 मीटर मेळटले. आमदार येतलो आनी कोण येतले आनी सांगतले प्लॅनाचे 10 मीटर तूं पाते नाका तांकां डायरेक्ट सांगात आमी दिनात तुका ऑर्डर हाड म्हूण सांग. म्हाका खबर आसा आली मांद्रे हे खूब हॉट सीट जाल्लो आसा खुबशे प्रवेशूय जाल्ले आसात आनी पक्षाची ताकद मांद्रे मतदारसंघात वाडत आसा आनी बरें दिसता. म्हाका दिसता सगळ्यांत चड हांव अध्यक्ष जाता म्हाका आयज 2 म्हयने कंप्लीट जाता अध्यक्ष भितर. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात म्हाजी 4थी या 5वी विजीट आसतली. म्हणजे इतलो विजीट हांव आनी खंयच्याच मतदारसंघात केल्ले ना तितले मांद्रे मतदारसंघात प्रवेश जाल्लो आसा. येते ते फावटी तुमी चिंतून वोटींग करपाक जाय आनी तुमी एक तुमचो सेवक निवडून हाडपाक जाय. आमचे सभार कॅन्डिडेट आसा कितलेशेच कॅन्डिडेट आसा तुमचे कडेन प्रत्येका कडेन विचारतले कोण असो बरो सेवक जावपाक शकता तुमचो जो इलेक्शन जातकर तुमचो ब्रोकर जावपाना तुमचें काम करतलो असो एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां सगळ्यांक विचारून आमी दितले. आनी म्हाका खात्री आसा जो इतिहास तुम्ही 2017 घडयल्लो 2017 म्हाका दिसता जवळ जवळ 16 ते 17 हजार मतांनी आमी हे सीट जिखलेले मांद्रे मतदारसंघ.
7,000 16,000 वोट्स घेऊन 16-17,000 वोट्स घेऊन आम्ही जवळजवळ 7,000 मतांनी मांद्रे मतदारसंघ आम्ही जिंकलेले. करेक्ट? माझे कोतान ते वारें परते दिश्टी पडटा मांद्र्याक आनी ती लीड नक्कीच ह्या पावटी 6 ते 7,000 वयल्यान 10,000 पावतली म्हाका मात्तूय दुबाव दिसता.